A10 देवा मुखार उबो रावन चाक पेज 4. देवा मुखार उबो रावन चाक आमची मोदला फावो कोना. देवा मुखार उबो रावन चाक आमची मोदला फावो कोना. फावो नासता फुंक्या मोका. देवान आमकां एकठांय केल्या. फावो नासता फुंक्या मोका. देवान आमकां एकठांय केल्या. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आमी साद्या काळ्याच्या तिसऱ्या आयताराक आसा आनी आयज विश्व पवित्र सभा पवित्र पुस्तकाच्या वावराक भेटलेलो आयतार समोरुमता. सांत जेरोम ताणें अशें म्हटलेलें, जाका पवित्र पुस्तकाची वळख ना ताका क्रिस्ताची वळख ना. क्रिस्ताक वळखूंक आनी क्रिस्ताचे वळखीन वाडूंक आमी पवित्र पुस्तक वाचूंक, नियाळूंक आनी जिवीत बदलूंक भोव म्हत्वाचे आनी गरजेचे. आयच्यो सेवा धर्माचो विशय आमकां हेच दिशेन ओडून व्हरता. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमानान स्वत मानून घेयात. जेजून ह्या उतरांनी आपलो भौशीक वावर सुरू केलो आनी सगल्यांक जिवीत बदलून शुभ वर्तमानान मानून घेवंक आमंत्रण दिलें. एक सुभामपणीन आनी खुशाल जिवीत जिवंक दोन वस्तूचे गरज आसा. एक म्हळ्यार जिवीत बदलपाचें आनी दुसरें शुभ वर्तमान स्वत मानून घेवपाची गरज. तर आयज आमी ह्या मिसा बलिदानांत भितर सरतना आमच्या काळजांत आपल्या उतराचो मोग देवान घालचो अशें म्हूण मागुया. म्हज्या भाव भयणींनो, ह्या पवित्र रितीन फावो ते पोरीन वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पविदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच सांगपार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूंक, आमची पातकां भुगसूंक आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Somia kaklut ko, somia kaklut ko, kaklut ko. Krista kaklut ko, Krista kaklut ko, kaklut ko. Somia kaklut ko, somia kaklut ko, kaklut ko. Page number A4, Moima Deva Kunsorgi. Moima Deva Kunsorgi, Ani Shanti Tacha Ista Samsari. Sarvespara Deva Sorgincha Raya Sorpodvedar Deva Bapa Ami Duka Namaskar
मोहिमा देवा कुसोरकी आणि शांतीताच्या इष्टा संसारी सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवाची शेली तू संसाराची पाप काटाय आमची काकलूत को तू बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे ऐकून घे मोहिमा देवा कुसोरकी आणि शांतीताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्रात्म्या सांगती देवा बापाची मोहिमेन जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर मोहिमा देवा कुसोरकी आणि शांतीताच्या इष्टा संसारी आमेन. प्रार्थूया. सोर पदवीदारा आणि शासनाच्या देवा सगळ्यो आमच्या कोरण्यो तुजे खोशे प्रमाणे जावश्यो कर तुझ्या प्रितीच्या पुता जेजूच्या नांवान आमचे जिवीत बऱ्या करुणांनी भरून वचून हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुझ्या पुता वरवीं आमेन. जोनास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सुरेशपू दुसरे पावटी जोनासा लागीं उलयलो. ताणें म्हणलें, उठ, त्या नेवस्त्या निनेवे शारांत वच आनी जें कितें हांव तुका सांगतलो तें त्या लोकांक परगट कर. जोनास उठलो आनी सरस्वराच्या उतराक पाळो दिवन निनेवेक गेलो. निनेवे म्हणल्यार एक सोर नाशिल्लें व्हडलें शार आसलें. भितर सरून भायर वचपाक 3 दीस लागताले. जोनास शारांत भितर सरलो आनी तूं 1 दीस भर चलत गेलो. तेन्ना ह्या उतरांचो ताणें साद घातलो. 40 दीस उरल्यात आनी निनेवेचो भस्म जातलो. निनेवेच्या लोकान देवाचेर बावाड दवरलो. ताणें एक उपास परगट केलो आनी गिरेस्तांनी तशेंच दुर्बळ्यांनी गुणान आंग पांगुरलें. हो लोक कितले जतनायेन आपलें वायट जिवीत सोडून दिवंक लागलो. हें देवान पळयलें आनी तांकां कास लायतलो म्हूण ताणें धमकावणी दिल्ली ती देवान तांची दया करून पयस केली. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. तुमचो जबाब. तुजे वाटो म्हाका वळखून दी सर्वेस्परा. म्हणुया. तुजो वाटो म्हाका वळखून दी सर्वेस्परा. तुजे वाटो म्हाका वळखून दी सर्वेस्परा. तुजो मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलून व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारूक. जबाब. तुजो वाटो म्हाका वळखून दी सर्वेस्परा. तुजी काकलूट विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्वेल्या काळांचो मोग मनांत दवर. तुज्या बरेपणा खातीर सर्वेस्परा माये मोगान म्हजो उगडास कर. जबाब. तुजो वाटो म्हाका वळखून दी सर्वेस्परा. सर्वेस्पर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलेल्यांक तो मार्गार हाडटा. कालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलून व्हरता. दुर्बळांक आपली वाट दाखयता. जबाब. तुजो वाटो म्हाका वळखून दी सर्वेस्परा.
भाग्योन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणांनो, हांव सांगूंक सोदतां तें वेल सोंपूंक पावला. देखून ह्या फुडें बायल आसलोल्यांनी ती नासलोली परी जिवची. रडटात तांणी रडो नासलोले परी, सुखांत आसात तांणी सुखान नासलोले परी, विकतें घेतात तांणी आपणा कडेन कांयच नासलेल्या परी. ह्या संवसाराचो वस्तू वापरतात तांणी त्यो खरेंच वापरूंक नासलोले परी जिवची. कित्याक ह्या संवसाराचें रूप नपय जावन वेता. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. सगळीं उबी रावया. Sorves barak soisoi, sorves barak soisoi, sorves barak soisoi, sorves barak soisoi. देवाचें राज लागीं पावलां. शुभ वर्तमान मानून घेयात. Sorves barak soisoi, sorves barak soisoi, sorves barak soisoi, sorves barak soisoi. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जुवावाक धरून कोयदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो आनी थंय देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो. काळ भरलो आनी देवाचें राज लागीं पावला. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमानान सोत मानून घेयात. एकदां तो गालिल्याच्या दोर्याचे देगेर चलतालो तेन्ना त्या दोर्यांत शिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे जाळे मारताले, कित्याक ते खारवी आसले. तांकां तांणी देखले आनी जेजून तांकां म्हळें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक धरतात तसले खारवी करतलो. आनी रोखडेच ते जाळे थंयच सांडून ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंय थावन मातसो फुडें वचून जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव होड्यार आपले रापणे सारक्यो करताले ते ताणें देखले आनी रोखडेच ताणें तांकां आपयले. आनी जेबेदेवाक आपल्या बापायक भाड्याक लायलोल्या मान्या बरोबर होड्यार सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणींनो, आयज आमी देवान दिल्ले मिसांव हाचेर आमी नियाळ करुया. आमी पळयता की जायते फावटी देव आमकां वेगवेगळे तरेन आमचे मिसांव दाखयत आसा. पूण ह्या संवसारांत आमी खुबशे फावटी बिजी आसता आनी ह्या खातीर आमी आमच्या जिविताचेर नियाळ करिना. ह्या खुबशे फावटी आमी म्हणटा आमकां टायम मेळना. पूण आयची वाचपां आमकां खेरीतपणी आमच्या जिविताचेर नियाळ करूंक आपयता. तशेंच आमी पयले वाचपाचेर नदर मारली जाल्यार आमी पळयता की जोनास प्रवाद्याक सोरेस्पोर निनिवे शारांत वचूंक आपलो संदेश दिवंक ताका पाठयता. आतां निनिवे आसिरियाचें मुखेल शार आसलें, पूण आसिरिया इज्रायलचो दुस्मान आसलो. आनी त्या काळार लोक अशें मानताले, ते देवाचेर खूब भावार दवरताले, पूण ते अशें म्हणटाले की देवान आमकां बेसाव दिवचे आनी आमच्या दुस्मनाचो नाश करपाचो. आनी ह्या खातीर आमकां कळटा की जोनास ताका कित्याक थंय वचनासले. तरी पूण आपले खुशे आड ताणें देवाच्या उतराक पाळो दिलो. जोनासाचो संदेश आयकून
निनिवेच्या लोकांनी आपले मन बदलले आनी ते साल्वार जाले. तशेंच आमी पळयता की देवाक कोणाचोच नाश जाल्लो नाका. बगोर तो आमकां आमचें जिवीत बदलून एक नवे सुरवात करपाक तो सदांच आमकां आपोवणी दीत आसा. तशेंच दुसऱ्या वाचपाचेर आमी नदर मारली जाल्यार आमी पळयता की त्या काळार सोम्या स्वर्गार चडटाना ताणें आपल्या शिश्यांक ही खात्री दिल्ली की आपूण सगळे मोहिमेन चडून वेता तसोच परतून येतलो. आनी त्या काळार लोक अशें मानताले की सोम्या ह्या काळार ह्या दिसा येतलो. आनी जायत्यांक ही आश आसली हांव जिवो आसल्या तोऱ्यान सोम्या ताणें येवचें. आनी आमी पळयता की घोडयेक सान पावलू पासून आनी त्या क्रिस्तांवाक पासून जेजू आपूण जिवो आसतना परतून येतलो आनी आपणाक पळोवंक मेळटलो आनी तो सगल्यांची जोडटी करतलो म्हूण ती अशी रावताली. आनी तेच परी सान पावलू कुरिंदकारांक ह्या चिटी वरवीं अशें सांगता. तो म्हणटा म्हाकाय खबर ना जेजू परतून केन्ना येतलो तो, पूण तो आमचे सगळे मदें आसा. तरी आमी अशे तरेन बरे तरेन वागचे, शुभ वर्तमानाचेर विश्वास दवरून जेजून शिकयला ते सगळे आमी करूंक जाय. आनी अशें केलें जाल्यार तो तांकां म्हणटा की जेजू येतलो तेन्ना आमची काळजां तयार आसतली. तशेंच आमकांय तशेंच सांगता आमी जेजून शिकयलेले सगळी देख घेवन एक बरें जिवीत जियेलें जाल्यार वेळ येतलो तेन्ना आमी तयार आसतली. तशेंच शुभ वर्तमानाचेर आमी नियाळ मारलो जाल्यार आमी पळयता की जेजूच्या भौशीक वावराची सुरवात करता तेन्ना तो 2 मुखेल गजाली सांगता. पयली म्हळ्यार जिवीत बदलपाचें आनी दुसरें म्हळ्यार शुभ वर्तमानाचेर विश्वास दवरपाचो. आनी ह्या पयल्या हितून जिवीत बदलपाक 2 प्रोसेस अशें आसता, 2 पद्दती आसता. एक म्हळ्यार आपल्या जिविताचेर नियाळ करून आपलें जिवीत भितरले भितर आमी बदलूंक जाय. तें म्हळ्यार आमचें चिंतप, आमचे आवडे, आमचे दिश्टावो नवो आमी करूंक जाय. आनी हें नवें केल्यार मागीर आमच्या स्वभावान तें दिसची पडटलें. आनी ह्या खातीर आमी पळयता आयच्या शुभ वर्तमानार जेन्ना जेजून तांकां सांगलें म्हजे फाटल्यान येयात, ते एकदांच ताचे फाटल्यान वचोंक तयार आसले. जे कितें आसले ते तांणी सोडले आनी ते ताच्या फाटल्यान गेले. आनी आमी पळयता की जेजूचे शिश्य व्हडले मनीस नासले, ते खारवी आसले आनी ते आपले साद्या जिवीत जियेताले. पूण तांणी जेजूक वळखून घेतलो आनी हो एक व्हड मनीस आहा आनी तो कितें बरें करूंक सोदता हें वळखून घेवन ते डिरेक्टली ताच्या फाटल्यान गेले. आनी तशेंच जेजू दर एकट्याक आमकां आपयता. दर एकट्याक जेजून एक मिशांव दिल्लें आसा. थोड्यांचे व्हड आसतले, थोड्यांचे ल्हान, पूण हें गरजेचें जर आमकां देवाचें राज ह्या संवसारांत बांदून हाडपाक जाय. तर आयज खेरीतपणी ह्या मिसांत आमी मागुया की आमी शुभ वर्तमानाचेर विश्वास दवरून आमी आमचें जिवीत बदलून आनी एक नवें जिवीत जिवपाची देवाची कृपा आनी बळ ह्या मिसांत मागुया. तशीच आतां आमी आमची भावार्थाची उचारणी करुया. सतमानता देवाक, सोड पडवेदार बापाक, स्वर्गा आनी प्रितुमीच्या रोचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं सांबाळलो, आंकवार मरेतान चोलमलो, पोस पिलाताकाल ताणें कोसोसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो,
स्वर्गात चढलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तो इंतांची आनी मेल्लांची मनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सोबेक भक्तांचो एकठांय पातकांचें बगसणें कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. काल बोल्लो आनी देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान सोत मानून घेयात. हो जेजूचो उलो मनान दवरून थोड्यो आमच्यो कुडीच्यो आनी आत्म्याच्यो गरज्यो आतां आमी बापा मुखार दवरुया. आमचो जबाब गायन जावन जातलो. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतराच्या उजवाडान आपलें जिवीत दिसाच्या दिसाक णव सरूंक आनी हे वरी आपल्या काळा आसलेल्या पोरजेक णव सरणीची देख दिवंक बापा लागीं तांकां कृपा मागुया. दया बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकलूत कर. आमच्या सरकारी समाजीक आनी राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरजेचे उदरगती पासत वावुरतना दुबल्यांचो आनी गरजेवंतांचो अदीक हुस्को दवरूंक तांकां बाबाचो आदार मागुया. दया बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकलूत कर. आमची जायतीं भाव भयणां वेगवेगळ्या मोलांचेर देवाचें उतर परगटूंक बारी वावुरतात. तांकां हो वावर करता आसतना बापाचें बोल मागुया. दया बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकलूत कर. आमी सगल्यांनी देवाचें उतर वाचूंक शिंकूंक नियालूंक आनी जिवीत णव सरून जिवितान देवाच्या उतरांची बरीं फळां दिसूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. दया बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकलूत कर. कोविड-19 हे मारेकार पिडेची बोली जाल्यांक पेकोवणी मागतना हे पिडेंतली आमकां निवार म्हूण बापा लागीं मागुया. दया बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकलूत कर. तशेंच आमच्यो ज्यो मागण्यो आसा तांचे खातीर आमी आतां मागुया. दया बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकलूत कर. सोरेस्परा देवा, तुज्या उतराच्या बोळान आमचें जिवीत बदलूंक आमकां तूं आमंत्रण करताय. ह्याच वाटेन तूं आमकां आदार कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवा उतर आमी घेतला. C15 पेज 34. देवा उतर आमी घेतला ताका आमी जबाब दिला. जबाब जावं दी जिविताचो मोगान केली भितर
तुझी उतर मानता मोगान तुका जीवित मुक्ता बापा तुझी उतर मानता मोगान तुका जीवित मुक्ता. म्हज्या भाव भयणीनू म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरेस्पोरा देवाक बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सोबेच्या दावाक सोर्वेस्पोर मानून घेऊ. प्रार्थुया. सोरेस्पोरा प्रसन्न जावन आमची दाणां मानून घे. तांचे वरवीं पवित्र जावन सासणाच्या सुखाक आमी पावून हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सोर्वेस्परात बात्ता. सोरेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्पोरा पवित्र बापा, सोर परवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काली आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या पास्काचे गुटा वरवीं ओजापाचे ओजाप ताणें केले. पातकांतली आनी मोरणांतली आमकां सोडून तो व्हरतो मान आमकां जोडून दिलो. विचून काडलोल्या कुळी यादनिकी राजकूळ पवित्र राष्ट्र आनी तुजी खाशा परजा आमी जावंक पावल्या. सोर थाय आतां आमी तुजी कर्तुवां पोरकोट करूंक, कित्याक काळोखांतली भायर काडून तुज्या विचित्र उजवाडाक तुवें आमकां आपयल्या. देखून आतां देवदूता बरोबर आमी सोर्गीचे सोर दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरुणी गायता. Povit, 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 dolbaranzo, sorvis portu, sorganizo sarbola, tusha voi bovan, usorgituka, soi soi, sorvis poracina vi, yetata soi, usorgituka, soi soi. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच तांणी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोर्राचे हे रगत, पातकाचे भोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. तुझ्या कुर्सा आणि पुरो जीवन पोना वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा,
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतला आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागेवंत बापा, फिलीप नेरी आमचे गोळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवीतपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोटींत मेल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागेवंत जुजे, बागेवंत दोन दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणेच शिकवलेले प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सोर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां तालेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशायेन ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासण्याच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान आमी शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसारचे पाप काडटा ती. शेलयेच्या जेवणाक आपयलां ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, बोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे बोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. D27 म्हज्या देवा तूं सोर बरो. Page 61.
माझ्या देवा तू सोर बरो रोजनार मोजो दोरी करो सगळ्या काळजान निजमूक तुजो हांवे सदांच करूंक फावो देवा तुज्या मोगाक लागता काळीज म्हजें तुका दिता देवा तुज्या मोगाक लागता काळीज म्हजें तुका दिता कितलो म्हजो मोगो केलो म्हाका रोचलोय म्हाका पोसलोय एक म्हजो अपराध सोंसलोय येमकोनांतलो म्हाका राखलोय देवा तुज्या मोगाक लागता काळीज म्हजें तुका दिता देवा तुज्या मोगाक लागता काळीज म्हजें तुका दिता तुज्या रोगतान तुज्या मासान म्हाका पोसताय व्हडा मोगान म्हजे खातीर कुर्सार मेलोय स्वर्गांत आयची म्हाका गेलोय देवा तुज्या मोगाक लागता काळीज म्हजें तुका दिता देवा तुज्या मोगाक लागता काळीज म्हजें तुका दिता प्रार्थूया
देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे कृपेन तुजें जिवीत आमकां मेळटा. ह्या तुज्या बोव वर्त्या देण्यांत आमची खोरी वडवीक आसा म्हूण ओळखून ती आमी सदांच भोगूंक हें आमकां फावो कोर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मातसो वेळ बसात. हांव पयलीं सुवातेर दिनवासता फादर लिंडसे आनीन हे मीस घेतलेले आसा आनी प्रवचनूय केल्लेलें आसा. तांचे बरोबर 2 जाण पाद्री ह्या मिसान ताणें वांटो घेतलेलो आसा. फादर मिल्टन गन्साल्वीस आनी राजू लोपेज ताणें दोगांयनी ह्या मिसान वांटो घेतलेलो आसा. ते हांगसर गोंयांत वावुरतात चड करून फादर मिल्टन. ताका हांव सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा आमच्या खोयराक. ते सदांच आमकां हांगसर मदत करतात. सेवा धर्मांत बरे भशेन वांटो घेवच्याक तांकां देव बरें करूं म्हणटा. वासपां केलेलीं आसा. आतां खूब तोकस घेवन तुमी वासपां करतात आनी एके वटेन आयज बिब्लिकल अपॉस्टलेट डे आसला. देवाचें उतर परगडच्याक फकत वाचपूच न्हय पूण तें परगटूंक जाय आनी ते ताका लागून तुमी खूब तोकस घेतात. तुमकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. ह्याच मिसांत न्हय पूण दुसऱ्या मिसांनी वांटो घेतात आनी वाचप करता पळय तांकां. आमचे मिडियाक फादर लिंडसे आमचे मिडिया ऑपरेट करता आनी तांचे बरोबर मॅथ्यूय आसात. तांकां दोगांयकूय देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हें सगळें आख्ख्या संवसाराक मीस पळोवंक मेळटा आनी लोक हजारांनी तातूंत वांटो घेतात. तुमकां सगल्यांक मिसान वांटो घेतल्यांक देव बरें करूं. आयज बिब्लिकल अपॉस्टलेट म्हणटा ती कलेक्शन त्या कार्या पासत वापरतलेत. पल्स पोलियो फुडल्या आयतारा दीस दितले. हांगसर भायर वर्साच्या वर्सा पल्स पोलियो म्हणजे भुरग्यांक जीं 1 वर्साचीं आसात आनी ते 5 वर्सां तांकां भायर पल्स पोलियो दितात. हांगसर कित्याक दितात? लोक हांगसर मिसाक येता तेन्ना सोंपेपणी तांकां दिवंक जाता आनी खूब लोकूय येता ताका लागून हांगसर तीं दितात. सकाळीं 9 ती 5 पर्यंत ते हांगसर बसलेले आसा. 7 पर्यंत येतात, तीं बेगीन येतात. तुमी जाणात हे आमचें बाजिलिका एकदम जुनें 1605 ह्या वर्सा तें बांदून हाडलेलें आसा. पूण तेन्ना ते मेरेन सावन 1950 वर्सां पर्यंत ताका भायल्यान प्लास्टर आसलोलो. ह्यो बाकीच्यो इगर्जो पळय प्लास्टरांत आसा ते भाशेन तोय हांगसरूय आसलेलो बाजिलिका. पूण ही इमारत एकदम जुनी आदली दिसोंक तो प्लास्टर काडलो. हें पुर्तुगेजांनी केल्लें. ते समजल्ले हातूंतल्यान हें म्हणून हितूं आमचें म्हणून ते दोत्तेलेत. पूण मागीर तुमी जाणात 1961 तांकां काडले हांगसरले आनी 10 वर्सां कितें जालें हें प्लास्टर काडल्या उपरांत तो तसोच उरलो आनी तांकां कळ्ळें की हें सारकें करूंक ना म्हूण आमी काम. कित्याक लागून हो पळय लॅटरायट फातर आसा, आमचे चिरे आसात ते पोरस म्हणजे उदक पडलें की ना तातूंत मागीर पिकवता तें. आनी हे भाशेन वणट्यो देंवल्ल्यो आहात खऱ्यो पूण 70 वर्सां जालेलीं आसा. आतां तुमी तर बारकायेन हांगसर नदर मारीत जाल्यार सगळें उदक भितर आयिल्लें आसा आनी तो फातर एकदम कोसमेवंक लागलेलो आसा. तोलेकांटो म्हणटा पळय थंयसर सगळी फुडलो फासाडूच सकयल देंवलो ह्या वर्सा. आतां हांगसरूय तें जावंक जाता. हाका तर प्लास्टर करिना आमी जाल्यार हें उदक आनी उदक भितर जितलें आनी हो फातर एकदम कोसमेतलो आनी कडाक करून तें सगळें पडटलें. केन्ना तें आमी नकळो. पूण आमी तें जावच्या आदीं ताका प्लास्टरींग करूंक जाय. हें हांव म्हणिना. हें हांवें मागीर आर्किटेक्चरांक आनी इंजिनियरांक विचारलें आनी सगळ्या जाणांनी पळय हांगसर रिसर्च केलेली आसा, हाचेर संशोधन केलेलें आसा, PhD बरयल्ली आसा. ते सगळे म्हणटात तें परतून प्लास्टरींग करूंक जाय. हांगसरलेच न्हय, गोंयचेच न्हय आर्किटेक्ट पूण पुर्तुगेजी
आनी जर्मन पर्यंत ताणें केलेलें आसा अभ्यासाचेर. तर हांव तुमकां विनंती करतां मातशी बारकायेन पळयात कितें जालां पळय तें. आमी तें परतून प्लास्टरींग करूंकूच जाय. आनी हांवें गव्हर्मेंटाक सांगलेलें आसा, ASIक सांगलेलें आसा, कळयलेलें आसा आनी तें म्हणटात वय करया. पूण आमी सगळ्या जाणांनी वय म्हणूंक जाय ताका. तें नाजाल्यार तें पिड्यार जातलें. तर तें परतून केलें म्हणटच मागीर तें घट उरतलें. आमी म्हणिना की उदक हाजून जिरचें ना जावन, पूण तितलें जिरचें ना. आनी तो प्लास्टर कितें करता, सिमेंट न्हय, प्लास्टर सगळें उदक परतून भायर काडटा, तें ओडून काडटा. तें तापलें की ना मागीर तें ओडटा आनी सगळें मागीर सारकें जाता. आनी हे भाशेन ह्यो वण्टी म्हणून बऱ्यो उरतात. तर हें मनांत दवरात आनी मातशें हे पासत मागात. हें बरे भाशेन खूब वार आमी स्टार्ट केलोलो हांगसर. कॅस्केट पर्यंत आतां वद्दी जालेली आसा. फेब्रुवारीच्या म्हयन्यांत मदें कातो 11 तो परतून बसयतले हांव. आमी सायबाक अशे भशेन धरलेलो आसा आतां. मागीर ताका परतून कॅस्केटीन घालतले हांव. तर दुसरोय वावर हांगसर चालू आसा. देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगळ्या जाणांक. उबी रावन आशिर्वाद घेवया. आयज आमी आलिदा पासतूय मागलेलें आसा ताचो बर्थडे म्हणून ताका देवान बरे भाशेन दवरचें म्हणून आमी ताचे पासत मागलेलें आसा. उबी रावया आनी आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. F23 वोत्सुया पेज 96. Wotsuya, Christa Shantin, Wotsuya. Wotsuya, Christa Shantin, Wotsuya. Wotsuya, Wotsuya, Christa Shantin, Wotsuya. Wotsuya, Christa Shantin, Wotsuya. Weit Gottoliang, Boksuya. Dus manang veng, Maruya. Jesus, Joshi.